आता आमी वचुया गोंयच्यो वेगवेगळ्यो ज्यो आदल्यो वस्तू आसतल्यो जशें की आमी म्हणूंक शकता नांगर म्हणूंक शकता, चूल म्हणूंक शकता, मांद्री म्हणूंक शकता, वेगवेगळे ज्यो वस्तू आसा जे आमी आतां यूज करिना ते ताचें सुद्दां प्रदर्शन हांगासर केल्लेलें आसा तें आमी पळोवया आनी जाणून घेवया की आदले आमचे दायज जे लोक म्हणटात आमचे दायज म्हणटात ते दायज हें कशें आसा. तुम्ही हांगासर पळोवंक शकता हे ज्यो धाकटे धाकटे मडक्यो आमकां पळोवपाक मेळटा तेतून आमी पयलींचो लोक जो आसा तो रांदताले ताचे फुडें आमी पळोवंक शकता आतांची जी पायणी म्हणजे जी धाकट्या भुरग्यां खातीर जे पायणे यूज करतात ते म्हटल्यार आतां लोखणाचे आसता किंवा आनी कसले पूण हे जर तुमी पायणे पळयत जाल्यार खऱ्यांनीच इतले सुंदर अशे पायणे पयलीं आसताले आनी आतांची पायणी जर पळयत जाल्यार तेतून वेगळोच असो फरक आसा. हांगासर ह्यो ज्यो आमच्यो वस्तू आसा त्यो हे आमचे आदल्या लोकांचे दायज आसा आनी तुमी हांगासर पळोवंक शकता ही जी आमचे दायज आसा ते आतांचो लोक जो आसा तो कोणूच यूज करना पूण तरी सुद्दां ह्या लोक उत्सवाक हे सगळे आमकां वस्तू ज्यो आसा त्यो पळोवपाक मेळटा आनी तसोच लोकांचो सुद्दां हांगासर जर पळयत जाल्यार प्रतिसाद भयंकर आनी भरपूर असो सुद्दां आमकां पळोवंक मेळटा. हे सायडीन जर पळयत तुमी जाल्यार ह्यो ज्यो मडक्यो आसा तेतून आदलो लोक आनी आतां सुद्दां थोडे लोक जे आसा ते ह्यो मडक्यो आजुनूय यूज करतात आनी तातूंत उदक दवरल्या उपरांत जशें आमकां फ्रिजांतलें उदक मेळटा तशेंच थंड अशें उदक भितून पिवपाक मेळटा. हो हांडो तुमी पळोवंक शकता ह्या आतां खंय तरी लोक जो आसा ते हांड्यान उदक न तापयता गिजर जे आसा ते यूज करता पूण पयलींचे लोक ह्या असल्या हांड्यांनी उदक तापयताले आनी तें उदक न्हाताले तें सुद्दां आमच्या शरिरा खातीर उदक बरें आसतालें. ताचे फुडें तुमी हांगासर पळोवंक शकता सगळीं आयदनां म्हणजे जी आमी जेवण रांदतात ती आयदनां सगळीं आयदनां आमकां हांगासर पळोवंक शकता आनी सुंदर अशी मांडणी जी आसा ती हांगासर करून दवरलेली आसा. ताटां म्हणनाका, तोप म्हणनाका, पिंप म्हणनाका सगळे वेरियस जे म्हणजे पयलीं जे लोक यूज करताले हांगासर तुमी पळोवंक शकता आतां असले स्टोव आमकां खंयच पळोवपाक मेळना आनी हे स्टोव तुमकां ह्या लोक उत्सवाक पळोवपाक मेळटा. तशेंच वेगवेगळे कोयते हांगासर आसा. हांगासर आमी लोकां कडल्यानूय जाणून घेवया की लोक सुद्दां हांगासर आसा. एक्सक्यूज मी सर. सर आतां हांगासर सगळे हे दायज जे आसा ते आमकां पळोवपाक मेळटा ताचे बद्दल लोक उत्सवाक तुमी कितें सांगतले सर. एक्चुली खूब युनीक अशें आसा न्हू हे खूब आदल्यो गोश्टी न्हू आमकां केन्ना पळोवंक गावूंक ना ह्या निमतान आयज आमकां ह्यो पळोवंक गावल्यो आनी आदल्यो आठवणी जाग्यो जाल्यो कित्याक सांग ल्हानपणान आमी कांय कांय गोश्टी पळयल्ल्यो आसा आनी परत पळोवन ती आमकां आदले दीस याद जाले. सो इट्स व्हेरी युनीक एंड समथींग यू शूड एप्रिशिएट. आनी ह्या लोक उत्सवाकूच हांगासर पळोवपाक मेळटा अश्यो गोश्टी आमकां खंयच आतां जर पळोवपाक गेल्यार जाल्यार सोदच्यो पडटल्यो खूब पूण लोक उत्सवाक येयल्यार आनी थंयसरूच आमकां हांगासर असल्यो गोश्टी ऑफकोर्स आनी असले म्हाज्या कोतांनी परत परत एटलिस्ट वर्सान एकदां तरी जावंक जाय कित्याक सांग ह्यो आतां लोक हळू हळू इसरत चल्ल्यात कित्याक सांग हेंचो आतां उपयोगूय कमी जाला. ऑफकोर्स टॅक्नोलॉजी खातीर उपयोग हेंचो कमी जाल्लोच आसा पूण ह्या निमतान त्यो परत पळोवंक गावता. सो डेफिनेटली असले उपक्रम जायत रावंक जाय म्हज्या कोतान तरी. सो तुमी आतांच पळयलें की लोकांक सुद्दां हे जे दायज आसा ते सारके दवरपाक जाय कारण म्हटल्यार आनी लोकांची तशीच मागणी आसा की वर्सान वर्स अशें जावपाक जाय नाजाल्यार आमचे गोंयचे जे दायज आसा ते खंय तरी लोक विसरपाक शकता आनी आतां जर पळयत जाल्यार लोक ते विसरत वचत आसा. असल्यो गोश्टी केन्नाय दिसता जाल्यारूच लोकांक याद येता पूण नाजाल्यार ह्यो गजाली ज्यो आसा त्यो समज जर विसरले जाल्यार हे आमचे गोंयचे दायज जे आसा ते खंय तरी विसरून वयतले. ही सुद्दां आवता तुमी पळोवपाक शकता.
आसा हे सगळे दायज सांबाळून दवरपी गोपीनाथ गांवसर तांचे कडल्यान जाणून घेवया की इतल्यो वस्तू तेंच्यांनी पर्सनली ह्यो सगळ्यो ज्यो आमच्यो दायजांच्यो ज्यो वस्तू आसात त्यो सगळ्यो सांबाळून दवरल्या. सर, गोमंतक टीव्हीन तुमकां पयल्यान पयली येवकार. सर, हे सगळे दायज आमचे पळोवन खऱ्यांनीच खूब खोशी भोगता, कारण म्हटल्यार ह्यो गजाली आमकां आतां खंयच पळोवपाक मेळना. सर, कितें सांगतले लोक उत्सवा बद्दल पयलीं कितें सांगतले? गेली सादारण 10 वर्सां जालीं काणकोणच्या लोकोत्सवाक हांव येता आनी काणकोणच्या लोकोत्सवाक हे म्हणजे आमचे दायज ट्रस्ट आसा त्या ट्रस्टाचें लोकवस्तू संग्रहालय लोकवस्तू प्रदर्शन हांव मांडटा. गेली 25 वर्सां हें सगळें हांव जमयतां आनी म्हज्या सत्तरींतल्या कर्नाटका महाराष्ट्रा धरून लोकांनी लोककलाकारांनी कांय वस्तू दिल्यात आनी कांय वस्तू हांवें विकत्यो घेतल्यात. सादारण ह्या 25 वर्सां हांवें कमीत कमी 13 ते 14 लाख रुपयाच्यो वस्तू विकत्यो घेतल्यात आनी म्हज्या लोककलाकारांनी म्हाका हें दिलां दवरपा खातीर आनी तांच्या विश्वासान हांव दवरतां. सादारण 3 ते 3.5 हजार लोकवस्तू आसात आनी म्हजे कडेन सादारण एक 4,000 सुमार वेगळी नाणी आसात जी आमच्या भारत देशांत चलतली आनी भायल्या देशांतली अशें आसात. अशा प्रकारचे जेणे करून आमचें दायज जें आसा हें आमचें दायज अशेंच उरचें, जेणे करून फुडल्या पिळगेक आमच्या जाणट्यांनी कितें वापरिल्लें, कितें वापरताले, कसल्या प्रकारच्यो वस्तू आशिल्ल्यो, शेताक कश्यो आशिल्ल्यो, घरांत रांदपाक कितें आशिल्ल्यो, तांब्याच्यो, पितळच्यो, लोखणाच्यो, मागीर वेगळ्यो वस्तू, मागीर मापां वेगळीं, हत्यारां वेगळीं, कोयत्यो वेगळ्यो, लाकडाच्यो, बेळांच्यो, ह्यो सगळ्यो वस्तू येणाऱ्या पिळगेक कळच्यो ह्या उद्देशान एक सादारण 1994 हांवें सुरू केला. म्हजो चुलतो जो आयज ना तो भायर पडलो, ताणें म्हादेव गांवस ताणें आमच्या जाणट्यांचें दायज दवरपा जाय पुता म्हणून सांगिल्लें आनी थंयच्यान तें सुरू जालें. खास करून उल्लेख करता सारस्वत जे कॉलेज आसा म्हापसा, त्या कॉलेजींत 94 एक एक्झिबिशन जालें ल्हानशें. त्या एक्झिबिशनांतल्यान कांय कॉयन्स मांडिल्ल्यो आनी थंयच्यान मागीर स्पार्क सुरू जालो आनी म्हज्या ह्या सगळ्या आमच्या दायज ट्रस्टाच्या ह्या लोकवस्तू जतन एक सुरवात जाली. सर, लोक इतले सारके उमेदीन म्हणटात की हे जे दायज आसा ते आमकां पळोवपाक जाय आनी आतां खंय तरी लोक उत्सव आसता तेन्नाच आमकां पळोवपाक मेळटा. असल्यो गजाली केन्नाच अश्यो आमी जर खंय पळोवपाक गेले जाल्यार मेळनात. सर, हे दायज दवरपा खातीर आनी लोकां मेरेन पावपा खातीर तुमी कितें करता? हांवें आतां म्हज्या केरी 70 हें आमचें दायज ट्रस्ट आसा ताजें वस्तू संग्रहालय सुरू केलां गेल्या वर्साच्यान आनी ताजे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान ताजें उक्तावण केल्लें आनी केरी 70 हें म्हाजें म्युजियम आसा, लोक वस्तू संग्रहालय सुरू जालां. तें विद्यालयांतल्या विद्यार्थ्यां खातीर पळोवपाक ओपन आसा. दर बेरेस्तारा सुटी आसता आनी बाकी सगळ्या दीस तें चलता, सकाळीं 9 ते सांजची 6 मेरेन चलता आनी पर्यटकां खातीर आसता. जेणे करून आमच्या गोंयांत जावं महाराष्ट्रांत जावं महाराष्ट्रा भायर ज्यो जाणटे लोक वापरतले त्यो वस्तू आमकां पळोवपाक दिसपाक जाय, ताजी म्हत्व कळपाक जाय, ती कित्या खातीर वापरतले तें कळपाक जाय, ताचें कारण कितें आशिल्लें आनी ते आमच्या आरोग्याक कितल्यो भलायकी आशिल्ल्यो हें सगळें कळचें म्हणून वस्तू संग्रहालय सुरू केल्लें आसा. म्हणजे सर, तुमी हाचे म्हणजे स्टडी बीन करून म्हणजे लोकां मेरेन बीन पावयता, अशें तांकां बीन दिता म्हणजे नॉलेज त्याच्या बद्दल? हय हय, म्हणजे जे लोक येतात किंवा विद्यार्थी येतात तांकां आमी ह्या वस्तूंची इम्पॉर्टन्स म्हायती सांगतात, ती कित्याक वापरतात तें सांगतात, कसली तें सांगतात, ताजें म्हत्व सांगतात आनी जेणे करून भुरग्यांक तें कळचें म्हणून कॉलेजचे, हायर सेकंडरीचे, हायस्कुलाचे जावं विद्यापिठाचे विद्यार्थी येतात ह्या संदर्भात म्हायती घेवपाक, जाणून घेवपाक. आतां वेगवेगळे प्रकल्प सुरू जाल्यात. गोंय सरकारान एक भरपूर बरी गजाल केल्या ती आमच्या विश्वविद्यालयांत आनी आमच्या सगळ्या महाविद्यालयांनी लोकवेदाचो पेपर लायल्लो आसा, जेणे करून आमचो लोकवेद, आमच्यो लोकवस्तू, आमच्यो लोककाणयो, आमच्यो जे लोकगितां आसा हांचें संवर्धन जावपा खातीर त्या सगळ्या गजालींनी हाचो संदर्भ आसा. म्हणटकच अभ्यासकांकय जे गजाल जाय ती ह्या आमच्या दायज ट्रस्टा मार्फत दितात आनी हे आमचे दायज ट्रस्ट जे आसा ते ताजो अध्यक्ष चंदन गांवस आसा, तो म्हजो भाव आनी आमी दोगांय भावांनी आनी आमच्यो म्हजी घरकान्न भावाची घरकान्न ह्या 4 मनशांनी आमी हें सगळें जतन केल्लें आसा. सर, आमच्यो गोंयचे दायज ह्या भितून कितल्यो वस्तू आसा आनी म्हणजे आतां तुमी म्हटल्या त्या प्रमाणे महाराष्ट्राच्यो अश्यो कमी आसा, महाराष्ट्राच्यो खूब कमी आसा, कर्नाटकाच्यो कमी आसा, पूण गोंयच्यो चड आसात. शेता वेवसायाक धरून आमी जी हांगा मापां आसात, वेगळ्यो दवल्यो आसात, पाटले आसात, तोपले आसात, मागीर दाळी आसात, मागीर आपले कुडो आसात, मागीर पायली आसात, माणी आसात, दोणे आसात. ते सायडीन रेडवो आसा म्हजे कडेन. सादारण रेडवो म्हजे कडेन 50 ते 55 रेडवो आसात. 1960च्यान सुरू जाता. म्हजे कडेन ग्रामोफोनाच्यो सीडीज आसात. परत मागीर बाकी बारीक सीडी आसा. प्रुडंटान जेन्ना काम करता त्या वेळाचेर जे सीडी वापरताले SLR कॅमेराच्यो त्यो सीडीज आसात. अशे वेगळे जे आसात, नाणी आसात आनी त्याच बरोबर नोटी आसा म्हजे कडेन ज्यो आमच्या भारत देशांत ज्यो वापरतले आमी, आमच्या इंडियन करन्सी ज्या ती आसा. अशा प्रकारे वेगवेगळे आसात. टोप आसात वेगवेगळे, पितळचे, तांब्याचे आसतात, मडक्यो आसात वेगवेगळ्यो, मडक्यो धरून, कुयणी धरून, कळसुल्यो, कळशे, गाडग्यो हें सगळें आसा. म्हणजे एकंदरीत 3.5 ते 4 हजार वस्तू म्हजे कडेन आसात ज्यो गोंयांतल्यो चड आसात. सर, आतां आमी जर पळयत जाल्यार आतां गोंयान
चडश्यो गजाली ज्यो आसा त्यो लोक विसरत गेलेले आसा आनी थोड्योच ज्यो गजाली आसा त्यो यूज करता. आतां म्हणजे ज्यो यूज करता त्यो गजाली म्हणजे ज्यो वस्तू आसा तांची तुमी आमकां थोडक्यात नांवां सांगा. आता आमी काही घरांनी कोयणी वापरतात, मातयेच्यो मडक्यो वापरतात. आता हथीसर म्हाजे कडेन बुटूस म्हणून आसा ते रेअर जाले, पूण तांब्याच्यो आमी भांडी वापरतात, तोप वापरतात, पराती वापरतात आमी. माणी ज्यो पीठ मळटाले त्यो आतां वापरनात, पूण तरी लेगीत कांय जाणां अजुनूय घरांनी माणी वापरतात, ज्यो पीठ भाकरी भाजपा खातीर जे पीठ मळटात त्यो माणी आसा. आमी पयलीं दोन्याचेर पेज वाळटाले तांदूळ घातल्या उपरांत, ते दोने म्हजे कडेन आसा, पूण ते आतां वापरनात. पूण ह्यो गजाली ज्यो आसात म्हणजे ताटल्यो धरून आनी म्हाजे कडेन काशाच्यो ताटल्यो आसात, शिशाच्यो काश्यान शिशे मिक्स केल्ल्यो ताटल्यो आसात, त्यो कांय लोक वापरतात. शेवगे अजून कांय वापरतात. मागीर मातयेची भांडी कांय आसात, म्हणजे ज्या आयदनां आसात ती वापरतात. परत आमी दिवजांक दिवाळे कडेन जे आमी तुळशी लग्ना कडेन आमी दिवजां जायतात ते म्हणजे दिवजां म्हाजे कडेन आसात जी अजुनूय वापरतात. अश्यो कांय गजाली आसात, ना अश्यो ना. पूण कांय गांवांनी अजुनूय लोक वापरतात आनी अजुनूय वापरान आशिल्ल्यो आसात. पूण आतां हळू कमी, कारण सगळें नवें नवें येत चल्लां, ताका लागून हळू कमी जाला. पूण ताचें म्हत्व कमी जावपाक जायना म्हणून सगळें जतन चल्लां. ओके सर, पयलींचे दायज जे आसा ते म्हणजे आसात, पयलींचे वस्तू ज्यो आसात त्यो खंय तरी आतां कमी आसतल्यो, पूण पयलींच्यो वस्तूच सारक्योच आतां वस्तू येयल्यात तश्यो बीन कितें वेगळें तुमचे कडेन आसा काय पयलींचेच अजून मेरेन? ना, म्हजे कडेन आहा ते हांवें चडश्यो सामक्यो म्हणजे कांय रेअर आसतल्यो, पूण सगळ्यो पयलींच्यो आसात, सामक्यो पयलींच्यो आसा. म्हजे कडेन फुडें बांकडो आसा न्ही, तो 105 वर्सांचो बांकडो आसा. खुर्च्यो आहा त्यो 60-65 वर्सांच्यो आसात. ओके, बांकडो आसा तो बांकडो म्हाका सुभाष गोवेकर म्हणून साखळेचो एक टिचर, ताणें आपल्या आज्याचो बांकडो म्हाका हांगा ट्रस्टाक दान केला, जाचेर साखळे बाजारांत जावपी दशावतारी नाटकां त्या बांकड्यार जाल्यात. तो बांकडो म्हजे कडेन आसा. 105 म्हजे कडेन 100 वर्सांची समय आसा जी अजूनय आमी वापरतात. अश्यो कांय वस्तू आसा, ना अशें ना, पूण त्यो जुन्यो अश्यो आसात ज्यो गोंयांतल्यो आमच्यो आसा. पाट आसा म्हजे कडेन. हांगासर कांय आमचे जे आमचे मेस्त आसा, मेस्ताच्यो जावं गवण्यांच्यो वस्तू आसात, ह्यो सगळ्यो वस्तू आसात. आमचे खुबशे असे सण आसा वेगळे वेगळे आमच्या गोंयाच्या वेगळ्या वेगळ्या भागांनी वेगळे वेगळे यूज करतात वस्तू पयलींचे दायज तसल्यो बीन वस्तू सर. चवथी कडेन आमचो गणपती जेन्ना दुसरे दिसा पावय त्या वेळाचेर दवली मांडीचें वाजप जाता. म्हजे कडेन दवली मांड जी आसा ती हांगासर म्हजे कडेन आसा, दवली मांड आसा. त्याच बरोबर आतां घुमट आसा, जे आमचे सामके पारंपारीक घुमट तें आसा म्हजे कडेन आसा. ढोल आशिल्लो पूण हांगा हाडूंक ना. परत आमी हांगा तोट्याचो हें आसा, जे आमी पयलीं भात भरून दवरताले आनी त्या तोट्यांत भात भरून दवरल्या उपरांत एक वरस कांय जायना, भितर तें भात भरपाचें, भितर निगडीची पानां घालपाचीं आनी मागीर ताका कांय कसल्याच प्रकारचे ताका किडी लागना, मुयो लागना असो तोटो म्हजे कडेन आसा. दाळी आसा जी आमी दळटात त्या पोंदा दाळी घालपा आसा. जाती म्हजे कडेन सामकी जुनी आसा, ती अजूनय लोक वापरतात, जाती आसात. अशा प्रकारच्यो वस्तू ज्यो आमी वापरपी आसात त्यो आसा म्हजे कडेन. पूण ह्यो सगळ्यो आमच्यो गोंयांतल्यो आसात. हय सर, तुमकां सगळ्यान लास्ट प्रश्न तो म्हटल्यार हातून तुमकां सरकारान बीन कितें मदत केल्या जावं तुमकां मदत हाची जाय कितें तरी सरकारान? आतां हांवें फकत एक रेंटल अशें भाड्याचें दुकानां घेवन हांव तें म्युजियम केलां. पूण डॉ प्रमोद सावंतान जेन्ना उक्तावण केलें तेन्ना म्हाका तेणें सांगिल्लें आसा की तूं जेन्ना फक्त तुजें एकदां रजिस्टर जावन मागीर तूं अप्लाय कर, जी सरकारची स्कीम जी आसा ती म्हाज्या म्युजियमाक दिवपाकच जाय म्हणून ताणें सांगलां, उतर दिलां, ती मेळटली. ओके, आनी सरकार सदोदीत जेन्ना जेन्ना म्हणटा तेन्ना सहकार्य सरकारचें आसा, हातूंत अजिबात दुबाव ना. आनी हें म्युजियम व्हडलें करपाचें आसा, तातूंत सरकार हेल्प करतलो, हातूंतय दुबाव ना. सर, फुडले पिळगेक हे दायज कळपाक जाय आनी तांकां याद उरपाक जाय ताचे खातीर कितें सांगता? हांव अशें म्हणून की जर एखाद्या गोंयांतल्या म्हज्या भावांक, लोककलाकारांक किंवा जांच्या घरांनी हें आसा तांच्यांनी जर दिलें जायत जाल्यार हांवें ज्या ज्या मनशांनी म्हाका वस्तू दिल्यात तांची हांवें नांवां भायर मारल्यात, तांच्या नांवान म्हज्या म्युजियमांत ती उरतली. आनी हांव अशें एक आव्हान करता की ज्या लोकां कडेन, ज्या म्हज्या गोंयांतल्या भावां कडेन, कलाकारां कडेन जर तांच्या घरांनी ज्यो लोकवस्तू आसात आनी तांकां जर त्यो सांबाळपाक त्रास जाता किंवा अडचण जाता जायत, तांचेर म्हाका म्हज्या आमच्या दायज ट्रस्टाक दिवच्यो, तांच्या नांवान त्यो म्हज्या म्युजियमांत उरतल्यो आनी आमच्या फुडले पिळगेक त्यो पळोवपाक मेळटल्यो. सगळ्यांनी अशें आसा जाल्यार आमचो कॉन्टॅक्ट नंबर आसा, सगळ्यांनी संपर्क करचो. आनी हें आमचें दायज, सगळ्यांचें दायज म्हणून तें आमचें दायज, हें कोणाचें एकट्याचें न्ही. आनी हें सगळें जें दायज आसा हें आमच्या गोंयांतल्या सगळ्या म्हज्या लोककलाकारांचें, लोकवस्तू जतनायेचें, लोकवेद जतनाय करप्यांचें आनी लोकसंस्कृताय जतनाय करच्यांचेंच आसा. हें म्हजें एकट्याचें न्ही, सगळ्यांचें. सरा कडल्यान आमी महत्वाची म्हणजे आमचे जे दायज आसा ते जाणून घेतले. सरा कडेन जायत्यो 3 ते 4 हजार वस्तू सरा कडेन आसा, जाल्यार सगळ्यांनी हे जे दायज आसा ते जपपाक जाय. गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष सईद, हांव वर्षा आशवेकर.